नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मिराबागाच्या आंदोलकाक आमदार विजय सरदेसायान सभाघरात येवपाक दिल्ले पास. चौकशेंत आयले उक्ताडार. आमदार विजयान 24 वरां भितर सभाघराची मागची माफी. सभापतीचो आदेश. नवे डिजिटल टॅक्सी धोरण उपरांत टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण जातले रद्द सांगता मुख्यमंत्री सावंत. फाटल्या 8 म्हयन्यांसावन प्रलंबीत आशिल्ले धोरण केन्ना रद्द करतले काय म्हूण युरी आलेमावाचो प्रश्न. गोंयांत सामुदायिक शेती चालना दिवपा खातीर प्रायोगीक तत्वाचेर करतले येवजण सुरू. 2 लाख चौखण मीटर शेती खातीर दितले 90% अनुदान. मुख्यमंत्र्याची माहिती. गोंयचेर आसा रिणाचो दोंगर म्हणीत विरोधकांनी धरलो सरकाराक धारेर. सरकार फक्त भांडवल खर्चा खातीर काडटा रीण. मुख्यमंत्र्याचे विधानसभेत स्पश्टीकरण. राज्यात व्यावसायिक गॅस सिलिंडराचो फावो तसो सांठो आशिल्ल्यान जावचो ना सिलिंडराचो उणाव. मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत गवाय. भायल्या देशात काम करतना गोंयकाराक आपल्या माय भुंयेकडेन जोडून दवरपा खातीर दोट्टी नागरिक दिवपाचो करात विचार. आमदार विजयान 0 आरात मांडलो दोट्टी नागरिकत्वाचो मुद्दो. आता खबरो विस्तारान. मिराबागाच्या आंदोलकाक आमदार विजय सरदेसायान सभाघरात येवपाक पास दिल्ल्यान सभाघरात राजकीय वातावरण तापलें. सगळे प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला. तेन्ना सरदेसायान 24 वरां भितर सभाघराची माफी मागची असो आदेश सभापती गणेश गांवकरान दिला. पूण आमदार विजय म्हणटा फुडें पळोवया. पळयात पुराय बातमी. On 6 March 2006, which requires urgent attention, the matter is extremely serious and goes to the very root of the functioning and dignity of this House. The incident necessitates immediate steps to curb such acts, which amounts to contempt of this House. On 6 March 2026, while Honorable Member Sri Vijay Sardesai sought to move an adjournment motion on the issue of the Mirabag Bandara, certain visitors in the gallery began raising slogans on the same issue. This caused clear interference with the proceedings of the functioning of the House. Upon investigation, it has been found that the visitors' passes for these 4 visitors were facilitated by Honorable Member Sri Vijay Sardesai. I have also personally verified the CCTV footage and observed suspicious movements of these visitors in the office of Honorable Member Sri Vijay Sardesai, as well as within the assembly complex. As Speaker, I have taken serious note of this incident and I wish to inform the House that no such attempts will be tolerated. Any person, including any member of this House, found to be involved in such activities amounting to external interference with this House shall be dealt with sternly, and action including proceedings for contempt of this House shall be initiated against such a person as well as any member found to be involved. With regard to the incident that occurred on 6th March 2026, before taking any action in the matter, I call upon Honorable Member Sri Vijay Sardesai to tender an unconditional apology to this House within 24 hours from now, failing which appropriate action in accordance with the rules shall be taken against the Honorable Member. सोड 24 hours आहा मरे सोड ते मागीर फाल्यां हांव क्लियर कट सांगता. हांवें ते 4 जाणांक टॅररिस्ट म्हणून उरला. हांवें अरेस्ट करा म्हणटा 100% सांगलां की हांवें अरेस्ट करा. कारण अशा पद्दतीचे इन्सिडंट हांगां जावंक जायना. तेजे हा प्रवृत्ती पळयना ही अशा पद्दतीची प्रवृत्ती तयार जावंक जायना. नवे डिजिटल टॅक्सी धोरण लागू जाले उपरांत ड्राफ्ट टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण रद्द जातले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिला. सरकार ह्या मुद्द्याचेर बसका घेत आसा. एकदा नवे धोरण आयले काय ड्राफ्ट एग्रिगेटर धोरण आपोआप रद्द जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. ह्या विशीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान प्रश्न विचारिल्लो.
नवे डिजिटल टॅक्सी धोरण आयल्या उपरांत ड्राफ्ट टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण रद्द जातले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. सध्याचें धोरण फकत मसुदो आसा. थळाव्या आमदारां सयत सगळ्या भागधारकां कडेन फुडली बसका जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन प्रलंबीत आशिल्लें टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण केन्ना रद्द जातलें काय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान प्रस्न विचारिल्लो. तशेंच 93% टॅक्सी चालकांचो विरोध आशिल्ल्यान युरी आलेमावान हो मसुदो रद्द करपाची मागणी केल्ली. टॅक्सी एग्रिगेटराच्या विशयावेल्यान मंत्री मॉविन गुदिनो आनी युरी आलेमावा मदीं बोवाळ जालो. सगळ्या टॅक्सी ऑपरेटरांक डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचो सरकाराचो हेतू आशिल्ल्याचें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन सांगलें. कि who controls the market or who wants to control the market? Will the aggregator set the demand patterns? Will algorithms decide the income? Will independent taxi stands survive? Specifically, Speaker Sir, my Poilo supplementary, what specific enforcements exist with the government to ensure that the taxi aggregator do not deduct commission? हो जो आम्ही नोटिफाय केल्ले 2025 जे आम्ही नोटिफाय केल्ले कितें म्हूण नोटिफाय केल्ले आम्ही नोटिफाय इतलेच केल्ले सगळे जे बेनिफीट आसा जे भाडे चार्ज करता ते डायरेक्टली टॅक्सी ड्रायव्हर वचपा जाय ओनर वचपा जाय ते इतले बरे स्कीम आसले पूण तांकां एप म्हणल्यार तांकां कितें तरी कडकडो येता एप म्हणल्यार नाका म्हणटा ते आनी ताका लागून आमी कितलेशे प्रयत्न करून कितलेशे तेंकडे टॉक करून पयर फर्स्ट टायम मिटिंगे ते बरेचशे पॉझिटिव्ह आशिल्ले. वी वॉन्ट टू गेट एवरीबडी ऑन अ डिजिटल प्लॅटफॉर्म. फुडारा तरी कसलेंय प्लॅनिंग करतले जाल्यार प्लॅनिंग कित्याचेर जाता वी नीड द डेटा आनी दे से वी डोंट वॉन्ट ओला उबर नाका तेंय आमी मान्य केले. आमी सांगले दोनूच ॲप आसतले खंयचे गोवा टॅक्सी गोवा मायल्स आणि गोवा टॅक्सी ॲप इतले सगळे तेंचे एक्सेप्ट केला आसतना सुद्धा ते म्हणटा आमकां ॲपूच नाका अशें जाता. स्पीकर सर 8 म्हयने जाले स्पीकर सर. पयले मिटिंगेक मुखेलमंत्री सगळ्यांनी आमकां आपयल्ले. आतां 8 म्हयने जाले. 9 म्हयन्यान कितें जाता खबर आहा आमकां कितें ऑपोजिशन एमएलए बाल्तिमा आपोवपा आहाय. Why were we not informed about the meeting? Are you all waiting for Baltim after 9 months? Or why were 8 months have happened? 8 months. Speaker sir, why were we not called? When 3,802 objections are there, when you put it in public domain, only that is 93% say they do not want this aggregator scrap. Will you, it is your duty. It is your duty to scrap this aggregator guideline. स्पीकर सर, जेन्ना तेंच्या कडेन नवीन डिजिटल टॅक्सी पॉलिसीचेर डिस्कशन सुरू जालां तांच्या कडेन तेंचे आतां ऑलरेडी कंटिन्युअस मिटिंग्स घेता. नवीन डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतली तेन्ना ते स्क्रॅप जातलो. आतां डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलायज जाली काय अबेन्सान आसलेले इट इज ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप. डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलायज जाली काय तो अबेन्स आसा पळय न्ही दॅट इज एन ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या रिणाची टक्केवारी 16.50 वेल्यान 3.99% मेरेन पावल्या. सरकार इव्हेंटा खातीर न्हय जाल्यार भांडवळ खर्चा खातीरूच सरकार रीण घेता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्याचे वाडत वचपी रीण आनी फुडाराक ते रीण फारीक करपाचो भार हे विशीं आमदार वेंजी विएगश हांणी विधानसभेत हुस्को उक्तायलो. तशेंच रीण काडून सरकार कार्यावळी करता असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की केंद्र सरकारा कडल्यान राज्य सरकारान 50 वर्सांच्या मुजती खातीर 4,000 कोटी परस चड रीण घेतला. मात आतां रिणाची टक्केवारी 16.50 वेल्यान 3.99% मेरेन पावला. तशेंच इव्हेंटा खातीर न्हय जाल्यार भांडवल खर्चा खातीरूच सरकार रीण घेता अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत स्पश्ट केलें. total outstanding of the debt is gone from 16,823 crore which was in 2016-17 and now it has gone to up to 35,312 crore for 25-26. Because of no orsani more than double म्हणजे 18,489 crore debt आमगेलो रीण जो आहा तो वाडोला. रिपेमेंट स्केड्यूल जो आहा हारी करपाचो जो स्केड्यूल स्टेटाचो तो दाखयता that the state will pay about 3,600 crores in this year, this financial year 26-27 and हो जो burden आहा तो it will go up to 4,800 crore by 2030-31.
Speaker sir, CAG report number 3 of 2025, page 18, projects that the government has taken off-budget borrowing. Off-budget borrowing 15th Finance Commission प्रमाणे the 15th Finance Commission report volume 1, page 395 of 438. या रिपोर्टाची क्लियर दिलो and it says that all developmental expenses are met from the planned budget without resort to off budget and non-transparent means. Question to the Honorable Chief Minister. आता 2022 ह्या सरकारान पोस्ट फॅक्टो इव्हेंट केलेले हा. From 2022 till date, today the government has spent 677 crores. म्हणजे कॅल्क्युलेशन केल्यार रे आमदार 46 lakhs per day. 46 lakhs per day in the last from 2022 onwards. जेन्ना प्रधानमंत्री आयलो त्या वेळार 13 कोटी मोळे विकसित गोंय विकसित भारत करपाक. म्हणजे 22 लाख प्रत्येक मिनट, 22 lakhs प्रत्येक मिनट. ह्याच सरकारान पयले आमी प्रश्न घायल्लो 150 कोटी रुपया ऑन द स्वेरिंग इन सेरेमनी. ते बरें आमकां पयलीच फावटी हांव धन्यवाद म्हणटा मोदी सरकाराक, कारण कोविडाच्या उपरांत इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द 50 years ही स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडली. आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडल्या उपरांत प्रत्येक स्टेटीक अशा पद्दतीचो लोन घेवपाचें प्रोविजन दिलें. आणि तातूंतल्यान आमी 4148 कोटी रुपया ह्या इंटरेस्ट फ्री लोनांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी घेतल्या. आणि हे लोन इट इज डिपेंड्स अपॉन हाव रिफॉर्म्स वी आर डुईंग. आणि ते रिफॉर्म्स अशेंच लोन मेळना, ते जितके रिफॉर्म्स करता त्याच्या बेसिसाचेर लोन मेळटा. फॉर दीस इयर ऑल्सो वी आर टार्गेटिंग फॉर अनदर around 4,000 to 500 crores of rupees loan under the interest free loan of the government of India scheme. Debt जे आहा पळय न्हू ते कशा पर्सेंटेजीन कमी केला सिन्स फ्रॉम द 2020 टू टिल 2026. फक्त कोविड जाल्लें तेन्ना तेजी पर्सेंटेज 16.50 आशिल्ली. आज तेजी पर्सेंटेज 3.99 आसा. एट दॅट पर्सेंटेजीन फ्रॉम द 20 to 26 पर्यंत कशा पद्दतीन पर्सेंटेज हो जाय जाल्यार पेपर ताका दिवचो म्हणजे तें बरें पडटलें. दुसरी गजाल त्याच्या माहिती खातीर तो जे 35,000 कोटीचें गणीत जे सांगता पळय न्ही तितूंतले आमकां जे जवळ 50 वर्सांनी इंटरेस्ट फ्री लोन जे आहा पळय न्ही ते 4,418 कोटी हे इंटरेस्ट फ्री लोन आसा. ओके, 50 वर्सांनी फारीक करपाक जाय. इव्हेंट स्पीकर सर आणि इव्हेंट करपा जाय दिसता. माझे इव्हेंट बंद करा. स्पीकर सर आमी खंयचोच इव्हेंट हो रीण घेवन करिना. आमी हे जर रीण काडटा आसत न्ही जाल्यार फक्त आमी रीण काडटा कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपा खातीर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात व्यावसायिक गॅस सिलिंडराचो फावो तसो सांठो आशिल्ल्यान कसल्याच तरेचो उणाव जावचो ना अशी गवाय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. विदेशात अडकून उरिल्ल्या गोंयकारांक मजत करपाक सरकार गंभीर आसून संपर्क साधपा खातीर विशेष कक्ष स्थापन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. इराण आणि इस्रायल मदीं सुरू आशिल्ल्या गॅराक लागून पेट्रोल आणि गॅस सिलिंडराच्या उणावाचेर सभाघरात लक्षवेधी सुचोवणी मांडली. इराण इस्रायलमध्ये गैर सुरू आसा. गल्फ देशात काम करपी गोंयकारांच्या सुरक्षेविशीं विधानसभेच्या सभाघरात आमदार मायकल लोबो, युरी आलेमाव, विजय सरदेसाय, विरेश बोरकार आनी हेरांनी लक्षवेधी सुचोवणी मांडली. अरब अमराती, कतार, कुवेट, साऊदी अरेबिया सारकिल्ल्या देशात गोंयकार कामाक आसात आणि युद्धा खातीर सध्या तांच्या कुटुंबांमदीं भिरांतीचे वातावरण पातळ्ळा. भारतात कच्चे तेल आणि एलपीजी गॅसाचो व्हडलो सांठो मध्य पूर्व देशांतल्यान आयात करतात. पुरवण करपाक आडखळ आयली जाल्यार सिलिंडराचो उणाव तशेंच पेट्रोल आनी डिझेलच्या दरात व्हडली वाड जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्को आमदारांनी उक्तायलो. आमचे गोंयचे लोक थिंगा काम करता म्हणजे आख्खे गल्फाचे उलयता, इन्क्लुडींग दुबय, UAE अँड अदर्स. आनी म्हाका दिसता कितलेशेच इंडियन आमचे लोक काम करता थिंगा. आता सेफ्टी कन्सर्न एक जालो. सेकंडली आता गोंयान जे LPG डॉमेस्टीक आणि कमर्शियल सिलिंडर हेच्या खातीर म्हाका दिसता खूब उलोवप चालू जाल्लें आहा इंडस्ट्रीन. सेकंडली इज द प्रायसीस ऑफ पेट्रोल आणि डिझेल. अशी आदी एकदा क्रायसीस येयल्ली. आख्खे इंडियेचे पेट्रोल प्राइस, डिझेल प्राइस वाडले आणि 2012 ते आम्ही आसले तेन्ना हिंगा पयलेच सभागृहान येयल्ले आणि तेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टरान जे वेट आहा
ते गोंयान वेट लागना सगळे दुसरे स्टेटीतले लोक हिंगा येवन पेट्रोल फील इवन कॅनान बरोन हिंगासून वताले अशें जाल्लें आनी There will be also a direct impact on fuel prices. Already Brent has become 114. At the beginning of the war, it was 76. It will become 114 Brent, which is crude oil. Speaker sir, any disruption in supply chains could lead in increase in petrol, diesel and LPG prices. We have seen that happening. Now let us look at tourism. Our tourism minister has been making visits to Dubai. Why? To promote tourism. Now, can we realistically expect tourists to come? Tourists सोडूच आता हे बंद कर, हे रोड शो बंद कर पहिले. हे थंयच्यान कोण येवचो ना. थंयच्यान ते आसा जाल्यार जीव आपलो राखून भीक मागून म्हणून अशी तांची स्थिती जाल्ली आहा. राज्यात व्यावसायिक गॅस सिलिंडराचो फावो तसो साठो आशिल्ल्यान कसल्याच तरेचो उणाव भासचो ना अशी गवाय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. विदेशात अडकून उरिल्ल्या गोंयकारांक मजत करपा खातीर सरकार गंभीर आसून तांचे कडेन संपर्क साधपा खातीर विशेष कक्ष स्थापन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्या खातीर सर्वसामान्य थंय आसलेल्या लोकांक डेफिनेटली आताची सीएसाची मिटींग म्हणजे सीएस इज ऑलरेडी इन द मिटींग विथ द मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेअर्स एकदा जाल्या उपरांत आमी पुराय स्ट्रॅटजी बाकीची आमी डिसायड करता की गोवन्स जे थंयसर कोण आसात म्हणजे गोवन NRI जे कोण आसात थंयसर तांकां आमच्या ऑफिसाक कॉर्डिनेट करपा खातीर थंयसलो तांचो इवन दो फ्युचर प्लॅन किंवा तांच्या कडेन कॉर्डिनेशन करून जेंकां आसत जाल्यार डेफिनेटली ती सोय आमी अवेलेबल करून दिता. आणि ताकाच लागून आमी मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेअर्स हांच्या बरोबर कंटिन्युअसली इन कॉन्टॅक्टान आसतले. स्पेशली 2 केसीस ज्यो सांगल्यो त्यो दोनूय केसीस म्हाका डिटेल्स दिवच्यो हांव म्हज्या NRI कमिशन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल ऑफिसा कडेन कॉन्टॅक्ट करून त्या दोनूय केसीस तांकां पर्सनली मदत हांव करपाक लायता. बट इन लॉंग रन म्हणटा तशें इट इज एन गोवा गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस कारण गोंयकार खूब जाणांक क्वेट म्हणजे फॉरेनाक वचपाचे आणि फॉरेनाक जॉब करतात खूप जाण अशा पद्दतीन आसात. ते जर त्रासान आसत जाल्यार तांकां मदत करपाचें आमचें कर्तव्य आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जायत्या गोंयकारांनी युरोपात बऱ्या नोकऱ्याच्या संधी खातीर पोर्तुगीज नागरित्व निवडला. ते पयशे धाडटात ताचो गोंयच्या अर्थवेवस्थेक आदार जाता. देखून भायल्या देशात काम करतना गोंयकाराक आपल्या मायभुये कडेन जोडून दवरपा खातीर दोट्टें नागरित्व दिवपाचो विचार करचो म्हण आमदार विजय सरदेसायचें म्हणणें. पोर्तुगीज नागरित्व घेतिल्ल्या गोंयच्या लोकांक दोट्टी नागरित्व दिवपाचो मुद्दो विधानसभेत शून्य प्रहारात आमदार विजय सरदेसायन मांडलो. तशेंच नागरित्व कायद्यात सुदारणा करपाची मागणी आमदारान केली. I urge the government of Goa to take up strongly with the central government the issue of dual citizenship for Goans who have been granted Portuguese citizenship. Speaker sir, the primary driver for Goans seeking Portuguese citizenship is economic opportunity. By the Portuguese citizenship, they get access to 27 countries, where they get jobs in the hospitality, IT and healthcare sectors. Then they do remittances to Goa, which bolster the Goa's GDP, which reflects in the Chief Minister's budget. Now, dual citizenship formalizes this, that the remittances become legal. Speaker sir, there is a need to harness the diaspora as a bridge for Indo-European Union trade. This is what has happened in the presence of the Prime Minister, where the Goan OCI, Antonio Costa, who heads the European Council, proudly showed his OCI card. Prime Minister Narendra Modi ji clapped. So basically this is a symbol of the fact that dual citizenship only to Goa affirms its unique position within India. Speaker sir, 2019 Shashi Tharuran प्रायव्हेट मेंबर बिल मूव केल्ले पार्लमेंटान ड्युअल सिटीजनशिपी खातीर आनी ते एडमीट जाल्ले. हाजो अर्थ कितें की कॉन्स्टिट्युशनली दीस कन्सेप्ट इज वर्दी ऑफ डिबेट. सो हांव मागतां की मुखेलमंत्र्यान एक स्टँड घेवचो, आपले डबल इंजिना कडेन कितलें चलता तें दाखोवचें. आनी खूब लोक गोंय सोडून वतात. गेल्या 5 वर्सां रिकॉर्ड तुमचेच आन्सर दाखयता की 8,425 गोंयकारांनी गोंय सोडून गेल्ले आहा. म्हळ्यार तांचे बरोबर फॅमिली वतात. सो हाजे खातीर हे लोकांक न्याय दिवप, तांची लॉयल्टी आमच्या देशा बरोबर उरताय बी, तांची रेमिटन्सीस जाता. आनीक आमकां लिबरेशन 1961 मेळ्ळें, इंडिया फ्री जाली 1947. आमी ना जाल्यार पासून युनीक आहा देशा भितर. सो आमकां एक सेपरेट ही फॅसिलिटी मेळपाची गरज आहा. आनी गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड हायेस्ट इन द कंट्री आहा.
सो अनएम्प्लॉयमेंट आसा म्हणून ते भायर वतात, ते उगीच खाजेक वचनात. सो हे कन्सिडर करचें म्हणून हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी एक अश्युरन्स म्हाका दिवची. गोंयांत 14 वेगवेगळ्या पंचायतीच्या वॉर्डांतल्या पोटवेंचणुकेचो निकाल सोमारा जाहीर जालो. पर्वरी मतदारसंघातल्या साल्वादोर दो मुंद आनी दक्षिण गोंयांतल्या बाळ्ळी अडणेच्या वॉर्ड क्रमांक 8त बिनविरोध पोटवेंचणूक जाली. जाल्यार कांदोळे लॉरेन्सो सिल्वेरा, पिरण मारा साईजल बांदोडकर, आके बायश आंतोनियो वाज, लाडबारसे लवू कोटकार, शिरसय सावळो मांद्रेकार, चांदेल हसापूर महेश नायक, बोरी देवेंद्र गावडे, पिळगांव गौतमी गावस, बोमा शाणू भोमकार, वेळींग प्रियोळ सुलक्षा गावडे, लोलये तेजा नायक आनी मांद्रे शर्वी हडफडकार वेंचणुकेक जैतिवंत जाली. वार्ड नंबर 1 जे हांव भुरगीचे दोनी पंचायत बाय इलेक्शनाचे ते वार्ड नंबर 1चे भुरग्यांनी बायज असो होप दिलो की खूब म्हत्वाची गजाल की सपोर्ट करून सारको बरो एक 321 वोट्स म्हणले जाल्यार टोटल आमचे 901 टोटल वोट्स आशिल्ले आनी तशें 3 कॅन्डिडेट आशिल्ले. तितून आमचे म्हाका लीड मेळ्ळो 7 वोट्स म्हाका लीड मेळून हांव विन जालो. तशेंच म्हाजे सगळे सपोर्टराक म्हाजे वार्ड नंबर 1 सपोर्टर सगळ्यांक हांव थँक्स म्हणटा आनी तशेंच आमचे दोनी पंचायत मेंबर्स सरपंच सगळे थँक्यू. इंट्रस्ट आनी खंयचे वाटेन ते पळयता आपले गांव, कित्याक पंचायत इलेक्शन इज अ ग्रासरूट इलेक्शन म्हळ्यार थंय तेंचे लोकांक लागता पळय ते इश्यूज ते सारके पंचायतीचेर पडटा. आनी ह्या फावटी शाहू बंगलो मनशाक जिखून हाडप. आय कॉंग्रॅच्युलेट द पीपल ऑफ शिकेरी. आनी सदांच म्हणलें शिकेरेचे आनी दांड्याचे लोक आहा पळय ते आर स्मार्ट आनी तेंच्यांनी एक बरो एक प्रतिसाद दिला शाहूक आनी एक क्लियर मेसेज बिकॉज इट इज नॉट अ नॅरो मार्जिन. तो जिखून येयला बरो सायजेबल वोटान जिखून येयला. मेन म्हणटा आतां आमकां टायम ना चड, एकूच वरां सुरलेले आहा आनी आमचो पयलो इश्यू आहा तो आमचो उदकाचो. आमच्या हांगासर एवरी टायम इश्यू आमचो उदकाचो आसता, पण आमच्या लोकांक उदीक ना. सो मेन ते न्यू पायपलायनाक लागून आमी ते चालू आहा. प्लॅन निवडून आयिल्ले आसात, बरीचशी कामां ऑनगोईंग आसात आनी हो एक सीट वेकंट जाल्लो आशिल्लो जिल्ला पंचायतीच्या निवडणुकीचे नंतर. म्हणून 1 वर्साचो टर्म, 1 वर्स म्हाका दिसता 15 म्हयने उरिल्ले आसात. त्या टायमा भितर जितलें काम आनी जितलें म्हजे कडल्यान ताका सहकार्य करपाक जाय ते सगळें सहकार्य आमच्या पंचायत सदस्य सुदाच्या भायर आसतलें. परत एकदां हांव चड कांय उलयनासतना सगळ्याच वाघा सारके सगळे कार्यकर्ते, म्हज्यो कार्यकर्त्यो हेंच्यांनी जी मेहनत घेतिल्ली आसा आनी जो अपेक्षा प्रमाणात निकाल लागिल्लो आसा त्या बद्दल हांव तांचे मना पासून परत एकदा आभार आनी परत एकदा म्हज्या त्या पंचायत सदस्याचे अभिनंदन. गोंयांत सामुदायिक शेतीक चालना दिवपा खातीर प्रायोगीक तत्वाचेर येवजण सुरू करतले. हाच्या वरवीं 2 लाख चौकण मिटर मेरेन सामुदायिक शेती खातीर 90% अनुदान दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली. सत्तरी तालुक्यातल्या ल्हान शेतकऱ्यांक मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकारान कसली पावलां उबारल्यात हे विशीं आमदार देविया राणेन सभाघरांत लक्षवेधी सुचोवणी मांडली. शेतांच्या संरक्षणा खातीर कुंपण तशेंच हेर गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे गरजेचे आशिल्ल्याचे तिणें सांगलें. तिणें मांडिल्ले लक्षवेधी सुचोवणीचेर आमदार विजय सरदेसाय, युरिया लेमा, विरेश बोरकार आनी हेरांनी उलोवप केलें.
fear and anxiety in the minds of farmers from Sattari Taluka due to frequent damage of crops by wild and domestic animals, adversely affecting their livelihood and stable source of income. A large part of Sattari Taluka is predominantly agricultural land where farmers cultivate a variety of agronomic and horticultural crops. However, most land holdings are small and fragmented up to 2,000 square meters, and they mostly grow paddy and seasonal vegetables. A significant portion of the land consists of encroached properties. Therefore, these farmers are not eligible to avail of infrastructure benefits like fencing, irrigation facilities, agricultural machinery and other support under the Krishi Card scheme. While the government consistently encourages farmers to become self-reliant in agriculture and allied service activities, many women farmers in Sattari Taluka who cultivate paddy and vegetables without hired labor are facing severe challenges as their crops are frequently damaged by wild and domestic animals, adversely affecting their livelihood and stable source of income. गोंयांत सामुदायिक शेतीक चालना दिवपा खातीर प्रायोगीक तत्वाचेर येवजण सुरू करतले. हाचे वरवीं 2 लाख चौखण मीटर मेरेन सामुदायिक शेती खातीर 90% अनुदान दितले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फुलोंग राया पावरे हरी शेबईचा बावलं पावलदारी ढोलताश तण तण तणायचा माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढला काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीतर हातात होता नशे खोलयता घुमटाची धाम गोयचे वारे, गोयची झाडा पेडा आणि दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार. घुमचे कटर घुम, घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. दैनिक गोमंतक दिसाळ्यात 3 मार्च ते 13 मार्च 2026 ह्या दिसांनी झुंज पणजीची ह्या सदरा खाला पणजी महानगरपालिका वेंचणुके खासा घडामोडींचेर आसतली नदर. 11 मार्चाक जातली वेंचणूक तर मतमेजणी 13वे. फक्त वेंचणूकच न्हय तर ग्राउंड लेवलावेल्यो ताज्यो खबरां विशींची थेट माहिती तुमकां ह्या सदराक वाचपाक मेळटली. तर आयजूच तुमच्या लागींच्या विक्रेत्यांकडेन संपर्क साधून तुमचो गोमंतक दिसाळ्याचो अंक सबस्क्राईब करा. नमस्कार आणि योकार. स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत आणि हो प्रोफेसर मनोज कामत तुमच्या फुड्यान घेऊन येता असोच एक स्वयंपूर्ण युवा जाणे